सर्वोच्च न्यायालयान काँग्रेसीचे फुडारी राहुल गांधी यांची खासदारकी रिइन्स्टेट करपाचो आदेश दिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या आडनावाचो चुकीच्या पद्धतीन उपेग करून ताचे नाव बदनाम केल्ल्याच्या प्रकरणावेल्यान राहुल गांधी यांचे खासदारकी पद काडिल्ले। ते उपरांत सर्वोच्च न्यायालयात हे विशीं सुनावणी घेवन राहुल गांधी यांचे खासदारकी विशीं निवाडो दिला। न्यायालयाच्या ह्या निवाड्याचे गोंय काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर हांणी येवकार दिला। आज जो सुप्रीम कोर्टान जो जजमेंट दिला आमचे लीडर श्री राहुल गांधी जे सामान्य लोकांचे या देशाच्या लोकांचे जे मुद्दे उठयताले, आज सुप्रीम कोर्टान तांकां जी बीजेपी सरकारान कशी कॉन्स्पिरसी करून कशा पद्धतीन आमच्या लिडराक पार्लमेंटांतल्यान पळय काडिल्लो ते आज सुप्रीम कोर्टान तांकां जी ऑर्डर दिल्या ताजे वयल्यान ते रिइन्स्टेट जातले आनी राहुल गांधी हे पार्लमेंटान ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टी सरकाराचे मोडानीचे कितें रिलेशन आसा, नेक्सस बिटवीन मोदी आनी अडानी हे पर्दाफाश करतले। आज हो जो जजमेंट आयला हो पुराय देशाच्या जनतेचो जजमेंट आसा आनी आज पुराय देशाच्या लोकांचे डेमोक्रेसीची जीत जाल्ली आसा। तुम्ही फाटल्यान पळयता की आज AICC हेडक्वॉर्टर्स दिल्ली कशा पद्धतीन एक जल्लोश जो लोकां भितर मोग आशिल्लो राहुल गांधीक तो दिसून येता। हो जोश पुराय देशभर आज सगळे लोक खुश जाल्ले आसात की ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या सरकाराक राहुल गांधी हे प्रश्न विचारतलेच। सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट आयला हाचे हांव खूब अभिनंदन आनी धन्यवाद करता।